आणि फिजिकल हँडिकॅप जेन्ना एक पाट कावन्सिलर एक 4% म्युनिसिपालिटी को विचारलेले ते हँडिकॅपा पार्किंग नाकाय म्हणून तेन्ना तो म्हणपा लागलो म्हाका कलेक्टरा सायडीक रॅम्प आनी थिंग तुमकां स्पेशल पार्किंग म्हणून 2 व्हिलर पूण आयज हांव फुडें थिंग वचत जाल्यार तो सेक्युरिटी आसा तो म्हणटा तुमी पार्किंग कोण सांगला तो म्हणटा पार्किंग करपाक जायना आनी म्हाका काडला आनी मुखार पार्किंग करता हँडिकॅप चलले त्रास करता डिमांड आहा ते पार्किंग आमकां फिजिकल हँडिकॅपाक पार्किंग आमकां पार्किंग पयशे करून आमच्या चलोन येवन थिंग आमकां येवपाक जायना ताका लागून हांव मागता आमच्या थिंगा तरी दवरची You think buildings like municipality should have disabled parking? डिजेबल पार्किंग आसल्यार बेस्ट आहे आय एम व्हेरी हॅपी इट इज गिवन डिजेबल पार्किंग आयडेंटिफाय खंय करना स्पेस एक्चुअली एक 2 गाडयांक तरी आयडेंटिफाय करपा जाय आसली आनी आतां इतली ऑफिसां आसा पळय मामलेराच्या एक्सायज आसा सिवील सप्लाय आसा वयर म्युनिसिपालिटीची ऑफिस आहा मागीर ट्रेजरी आसा ही कितलीशीं ऑफिसां आसा आनी इतली लोकांक हांगा पार्किंग फॅसिलिटी गोवोरमेंटान प्रोवायड करपाक जाय नाल्यार लोक येतले आनी खंयच्यान तरी वयतले तांकां तुमी रॅम्प केला सगळें केलां पूण पार्किंग दवरना तेन्ना हांव डिमांड करता गोवोरमेंटा कडेन कितें हांगा पार्किंग तांकां 2 गाडयांक तरी प्रोवायड करची म्हणून कित्याक त्या लोकांक आमी दुसरें ऑप्शन कांय ना कित्याक बाकी लोक खंय दवरून येवपाक शकता पूण त्या लोकांक नियर डोर स्टेप तांकां वचपाक एक्सेस गावपाक जाय. I know that the people are from physically disabled category, they are facing lots of difficulties. This government is saying that we are doing the accessible India, but my municipality is not accessible to the persons with disabilities. I have tried my best. Now proposal is pending with the government to have a new this administrative building, and in the administrative building I have seen the plans. There is a this lift for the person with the disabilities. Once the approval is obtained, we will go for a new building.